नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार. काल फायनान्साचेर डिस्कशन जालें. सगळे आमदार फायनान्साचेर उलयले अशें आमी म्हणपाक शकनात किंवा बजेट स्टडी करून उरले अशें म्हणपाक शकनात. पण खुबशे मुद्दे आयले आनीक मुख्यमंत्र्यांच्या बजेटाचेर जी चर्चा जाल्ली, जी टिका जाल्ली, ती मुख्यमंत्र्यांनी खंय तरी डिफेंड करपाचो कालच्या आपल्या भाशणा भितर प्रयत्न केलो. हो प्रयत्न सक्सेसफूल जाला काय कितें, आनी खरेंच हातूंतल्यान जेन्ना मायनींग बंद पडलें म्हणटात, रेव्हेन्यू सकयल आयलो म्हणटात, जी एक दिशा मुख्यमंत्री राज्याच्या अर्थव्यवस्थेक दिवपाक शकतात ती प्रॅक्टिकल आसा आनी कितली प्रॅक्टिकल आसा हाजेर आज भासाभास करतात. दोन मानेस आसा म्हजे बरोबर. खूब दिसांनी आमच्या स्टुडिओ भितर आसात ते काँग्रेसीचे आमदार विश्वजीत राणे, जाणी काल जेन्ना भाशण करताले तेन्ना ते एकटेच अशे आशिल्ले जे सारके फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन बजेटाचो अभ्यास करून उलयताले. सर, थँक्स अ लॉट फॉर कमिंग. आनी दुसरी आसात अर्थतज्ञ आनी देपो कॉलेजीच्यो प्रिंसिपल मॅडम राधिका नायक. स्वागत तुमचें. हांव सुरवात तुजेल्यान करता. एक कोण बजेट स्टडी करपाची आतां संवय लागली, कारण कितली वर्सां सत्तेर आसतकीर बजेट इतली बारीकसाणेन स्टडी करपाची संवय आसना. बरोबर आसा. मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसता आनी आमी विरोधी पक्षान आसता, गरज आसता की समजून घेवपाक. बजेट जर समजून घेवंक ना, राज्यान कितें चल्लां, खंयचे दिशेन आमी वयता, रोड मॅप कसो आसचो, आमी खंयचो स्टँड घेवचो आनी खंय सरकाराक आमी पॉयंट आउट करचें तें आमकां कळपाक एकदम इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट. आनी म्हणूनच हे सगळे गोश्टी समजून घेवपाची गरज आसा. कितें दिसता कालचे मुख्यमंत्र्याचे जे डिफेन्स आसा, तुमी कांय क्वेश्चन्स रेज केल्ले, कांय सिरियस इश्यूज रेज केल्ले, आर यू सॅटिस्फायड विथ दॅट डिफेन्स? म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय आमी जे कितें विशय आमी मांडलेले काल मुख्यमंत्री जेन्ना आमकां जेन्ना संदी आसली, म्हाका तरी दिसता की ज्या दिशेन मायनिंगा मुळे जो लॉस जाला सरकाराक, तो कसो सरकार भरून काडटलो हेका उत्तर काय गावूंक ना. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की जायत्यो गोश्टी सरकारान आपले ओन हेजेर, प्रत्येक सरकार जे येता प्रत्येक तेंचो एक हे आसता, अजेंडा आसता, मॅनिफेस्टो आसता. पूण म्हाका दिसता हांगा खंय तरी आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा ते आपल्या मॅनिफेस्टो भितरूच सापडल्या. And Trapped in their own trapped in their own manifesto, because you require large amount of funding for, though honorable chief minister may say and सांगू शकता की आमी पूर्ण करतले, पण खंय पूर्ण करतले आनी पूर्ण कितपत केल्या 2012-2013 हे कळोन येता. कित्याक प्रत्येक खात्यान कितली कट जाल्ले आसा, बजेट हाऊ इट इज स्लॅश्ड, बजेट कितली जाल्ले आनी कितली बजेटेड एस्टिमेट कितें आसले, रिवायज एस्टिमेट कितें. पयर आमचो एक प्रश्न आसलो ट्युरिझमाचेर, आनी थंय आमी पळयलें की फक्त कॅपिटल आउटलेचेर, कॅपिटल एक्सपेंडिचरचे 100 कोटी कमी केल्ले आसा. म्हणजे ह्या तरेन जेन्ना सगळे जर बरें आहा, सगळे जर व्यवस्थित आसा, तर ही गोष्ट कित्याक घडटा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे बजेट कित्याक कापता, वाय इज द युटिलायझेशन नॉट मोर दॅन अ सर्टन पर्सेंटेज, हो एक प्रश्नचिन्ह पडून आसा. मॅडम, इंडिपेंडंट एनालिस्ट म्हणून आनी खंय तरी सरकाराचे समर्थक म्हणून जे विश्वजितान काढल्यात मुद्दे, हाऊ यू विल एनालायज इट अँड डिफेंड इट? Actually, I must compliment Mr. Vishwajit Rane for he has admitted that the government is making them study. So it is to the credit of the, yes, it is definitely to the credit of the government. He is in fact left hand asu, but it is a compliment to the honorable chief minister that he is so good with his facts and figures that they are compelled to come very prepared with their facts and figures as well. And I was also quite impressed. He is using financial analyst terminology, talking in terms of capital budget and talking in terms of capital estimates, revised estimates, deficits, etc. So that is very good indeed, because we feel then that our policy makers will look at what needs to be done seriously. And if the opposition is so good, then the ruling party will definitely have to make sure that it is one step ahead. About the budget itself, I would like to say that we have fortunately a chief minister who is, very good in his intentions. तुम्ही पळयलां की ही वॉन्टेड टू रीच आउट टू द मासेस. कोंकणीन तांच्यांनी बजेट स्पीच केल्ली आनी तातूंत तांणी फोकस म्हणिल्लें की आपल्या सरकाराचे आसतले गुड गव्हर्नन्स, ट्रान्सपरन्सी, रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नमेंट, इफेक्टिव्ह गव्हर्नमेंट. हे जे काही गोष्टी आशिल्ले जे काँग्रेस सरकारान खंय तरी ना जाल्ले. Means Congress had become so, kind of, they had taken for granted their position of power that somewhere they had forgotten the common man. एक जर हे बजेट पळयलें एज एन इकॉनॉमिस्ट, हाऊ आर यू गोइंग टू एनालायज इट? We have to be very fair. The fact is that the economic situation worldwide is such that there is a slowdown. There are the times are very difficult. Industry is facing a backlash. And we cannot expect that the chief minister can do miracles. And in the given situation, although he has a lot of plans,
I would have to, out of necessity, agree with Mr. Vishwajit Rane when he has said that because there is such a drop in revenue in mining, it becomes very, very essential to see where you're going to get the other resources from. And when we analyze the budget that was presented by Mr. Parrikar, it becomes difficult to find those areas. You हे बजेट सारखे चालीक कशी लागतले हय. हाजे एक निश्चित हे ताळमेळ अजून बसना. When you see where the rupee comes from and where the rupee goes, you are astonished to see, and I don't know how many people have paid attention to it. Debt servicing is taking 11 paise out of every rupee of ours. Establishment, just our offices running, etc., is taking 14 paise. Grants is taking another 14 paise. Salaries and wages are taking 23 paise. Where is the money for development? Where are we going to encourage those sectors from where खंयच्यान येतलो the पैसो? revenue will come? एक गजाल काल मुख्यमंत्र्यांची सांगली जे सरळ आणि तुमची सरकाराची टीका करतना की आपण घेतले एटलीस्ट मायनिंगाचो क्रंच तरी सहन करपाक जातालो. जाणा आसता 1000 कोटीचे जेन्ना तुमी तांकां हांव तुमकां एक तुम्ही जे सांगू विचारूंक सोदता की बाबा मुख्यमंत्री 1000 कोट्यांची देणी तुम्ही दवरिल्ले. गव्हर्नन्स जो आसा आता मिस्टर नायकान सांगल्या प्रमाणे इज तुम्ही आता ते चार्ट दाखयलो तुम्ही मुद्दम तो चार्ट पळयात आनी लेटस्ट चार्ट पळयल्यार रीण सरकाराचे वाडला आणि थंय डेट सर्विसिंग 11 पैसे पर रुपी दाखयला आनी दोनी कडेन सेम आसा. रीण जेन्ना वाडटा डेट जेन्ना वाडटा तो आंकडो पयर हांवें सीएमाक जेन्ना बजेट डिस्कशनाक हांवें आंकडो पॉयंट आउट केल्लो पूण ताका बी उत्तर गावूंक ना की हांगा 11 पैसे पर रुपी इट कॅनॉट बी, इट हॅज टू बी मच मोर. हाव द रुपी कम्स, हाव द रुपी गोज, लॉट ऑफ पीपल डोंट पे अटेन्शन लायक यू सेड. पण हांगा पळोवंक गेल्यार हांगा एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क पडटा की वेदर दीस पाय चार्ट ऑल दीस फिगर्स आर करेक्ट ऑर दे आर मास्ट. दुसरी गोष्ट तुम्ही सांगल्या प्रमाणे I would like to fortunately I had this with me. चेअरमन विजय केळकर जेन्ना 13 फायनान्स कमिशनचे चेअरमन हांगा आयिल्ले तेणी सांगलेले की जो सरकार तेन्ना ते आयले 10-11 हांगा आयिल्ले तेणी सांगलेले की बाबा हो सरकार बरें काम करता, वॅट कलेक्शन इज व्हेरी गुड अँड अप टू द मार्क. अँड विजय केळकर सारखे लोक तेच सोडून दिया अगेन्स्ट द स्टिरियोटायपिक विल गोवा इकॉनॉमी इज ऑल्सो लेड बाय नॉट ओनली लेड बाय टुरिझम अँड मायनिंग बट ऑल्सो कम्युनिकेशन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ऑफ RBI. And जेन्ना विजय केळकर सारको एक टॉप इकॉनॉमिस्ट मेक्स अ सजेशन, सो आय डोंट थिंक दॅट द स्टेट वॉज इन व्हेरी बॅड शेप. आनी एक प्रश्न तुमकां आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन टू यू इज दॅट पर डे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो आहा आमचे पेमेंट टुवर्ड्स लोन्स अँड बॉरोईंग्स फ्रॉम द मार्केट वॉज 193 lakhs in when our government was there. Today it is around 226 lakhs. Per day interest payment is increased by 17% in the span of 1 year. You cannot go, when we came to power also they may have been dues of the previous government. पण मागीर सरकारान कितें केल्या, सरकारान आपल्या मॅनिफेस्टोन जे छापल्या, मॅनिफेस्टोन जे सांगलेले की आमी 11 रुपये देंवयतले पेट्रोलाचेर. हांगा कितें जाता की फक्त पेट्रोलाचेर पयशे देंवयले म्हूण जायना, लोकांक नोकऱ्यो जाय, लोकांक एक वायब्रन्सी इकॉनॉमिक एक्टिविटी जाय. मायनिंग चेर जेन्ना PACचो रिपोर्ट जालो की मायनिंग इल्लिगल मायनिंग गोंया राज्यान आसा म्हणून मुख्यमंत्री जेन्ना विरोधी पक्ष नेते आसा व्हडलो आवाज जाल्लो म्हणून आयज आमी काँग्रेस पक्ष आयज विरोधी पक्षान बसल्या. पूण आयज पळोवंक गेल्यार हे जी अपेक्षा आसूंक जाय आसली सरकाराक की जेन्ना तुम्ही इतलो आवाज करता इल्लिगल मायनिंग खंय ना खंय मायनिंग क्रॅकडाऊन जातलोच आणि क्रॅकडाऊन जालो आनी म्हणून आयज ही परिस्थिती गोंया राज्यान आसा. तुम्ही कितें म्हणटात 1000 कोटीचे देणी जे तुम्ही तांकां दवरून गेले ताका लागून तुम्ही चड त्रासां उडयले ना ह्या सरकाराक? सरकाराचे देणे जर सरकारच्या देण्यान कितें चूक आसा तर तेजेर इन्क्वायरी आनी चवकशी जावची. पण जर काम जाल्लें आसा, पेमेंट्स ओल्ड पेमेंट्स हॅव टू बी कॅटेगरायज्ड अंडर 2 पेमेंट्स. What is right and what is wrong? Suppose some payments and some huge liabilities have been created by the earlier government, which is not to be paid by the state, or it is under a suspicion or some sort of corruption is involved, then I can understand. But if it has been used for roads, रस्त्या खातीर जे बरोबर आसा ते ताजेर तुगेले आक्षेप घेवचो न्हय. Rather than right and wrong, whether it has been productive or unproductive. Correct, you're right. Justified or unjustified. Whether it is yielding revenue or it not is not, yielding. it is No. a dead Yes. debt. So That is that the has question that has not to been be clarified. If we have constantly in the last 1 year been saying that old सरकाराचे देणे आसा, पण ते सरकाराचे देणे लोकां गोंयचे जनतेक बी आमकां सांगचे पडटले की जर बाबा काम जाला जाल्यार पैसे दिवूंकच जाय. मागीर- ग्रमलिंग करून फायदो ना. फायदो This is your ना point. फायदो ना कदाचित This is आमची ती acceptable. प्रायोरिटी असली This is- आमच्या ना this-
म्हाका एक सांगूंक जाय की ती कदाचित आमच्या सरकाराची प्रायोरिटी असली, पण जर आमी थंय टेंडरां काडल्या आनी काम जावंक ना, मागीर हे जे देणे आसा हे ब्रेकअप सरकारान करून लोकांक दिवचे. आणि काम जावना आणि काम जायनासतना समज पैसे मोडून गेले ताजें investigation जावपाक जाय. टू बी एन अकाउंटेबिलिटी. There should be fair inquiry, proper investigation. Fair inquiry. People have to be taken to task so that they don't dare to repeat such a thing again. मॅम इन दीस मायनिंग सिनारियो रेव्हेन्यू आम्ही कमी जाता म्हणटात आणि सर खंय तरी मुख्यमंत्र्यान नवीन स्किमी काढल्यात आणि 2 थिंग्स ही सेड आफ्टर दीस बजेट. इवन कालची स्पीची भितर तांणी सांगला की आपलो फोकस वॉज एम्प्लॉयमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर. हो फोकस तरी ह्या वर्सा ह्या बजेटांतल्यान अचीव करप शक्य आसा or even that is not sure? I have my serious doubts. In fact, 640 crores have been allocated for welfare schemes. तातून तुम्ही पळयता की डॉक्टर कुरियन रोजगार योजना जे म्हणतात तातून 6000 युथाक टार्गेट करपाचे हें दवरला. पूण ॲक्च्युअली तितले युथा पर्यंत आमी पावपाक शकतले काय ना की अँड द मनी दॅट इज गिवन टू देम विल इट रियली टीच देम और विल इट मेक देम self-sufficient and independent is something which will require very close This is unrealistic monitoring. bravado you are saying? No, it requires very close monitoring. Current, every time when we have analyzed, we have seen that the plan is good. The intentions are good, but it fails in its implementation. Somewhere the implementation goes horribly wrong. So Mukhyamantryचे तकलेन खूब बरे गोष्टी आसा and he has a vision, but he is not supported by the kind of administration, bureaucracy and other things that are required, which will ensure that it will definitely go into the right hands and yield the best results. इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट या बजेटांतल्यान अचीव जावपाक शकता. 2 मेजर फोकस. ॲक्च्युली तेच हांवें भाशणान पयलीं बजेटाच्या भाशणान सांगलेलें. हांगा जेन्ना मुख्यमंत्री नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचे मिटिंगेक गेल्ले इन डिसेंबर, मुख्यमंत्रीचें भाशण कितें आसलें? मुख्यमंत्रीचें भाशण आसलें आपूण बजेटान कितें केलां. पूण आमी मार्चान बजेट प्रेजेंट करता आनी डिसेंबरान नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाची मिटींग जाल्ली. तेच मुख्यमंत्रीचे नजरेक हाडून दिल्ले की बाबा तुमी जेन्ना नॅशनल डेव्हलपमेंट तुमी सांगूंक जाय आसलें की हो आपलो रोड मॅप, आपलो अचिवमेंट इतलो जाल्लो आसा, फक्त एग्रीकल्चर 6% अचीव करतले काय आनी आमी हे तरेचे स्किम्स हाडल्या, पूण रोड मॅप आनी स्ट्रॅटेजी टू अचीव सगळे कडेन मिसींग आहा. आनी ह्या बजेटान बी स्ट्रॅटेजी एंड रोड मॅप इज मिसींग. अँड द रिजन वाय आय एम सेईंग दीस, ऑलवेज वेन अ बजेट इज प्रेजेंटेड म्हाका तरी दिसता की हाव आर यू गोइंग टू मॉप अप द रिसोर्सीस, वॉट इज गोइंग टू बी द लॉस, हांगा खंयच तेजो उल्लेख करूंक ना. दुसरी एक म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे एक काँग्रेस पार्टीन आमी हे नजरेक हाडून दिल्लेच आसा हावजान की ग्रोथ रेट इज मिसींग. ग्रोथ रेट जो आसता राज्याचो, ग्रोथ रेट जो आसता वो कित्याक आमी म्हणटा ग्रोथ रेट जाय, ग्रोथ रेट जाय. कांय लोकांक दिसता की आमी मुद्दम विचारता ना छापूंक ना म्हणून. कारण लो ग्रोथ रेट जर जालो तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही रेव्हेन्यू कलेक्शन, रेव्हेन्यू रिसीट देंवता. आमी लास्ट टायम कॉशन केल्ले की बाबा जगभर डाऊनटर्न आसा, भारत देशान डाऊनटर्न, इकॉनॉमिक डाऊनटर्न आसा आनी गोवा कॅनॉट एस्केप डाऊनटर्न. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण 12 ते 15% ग्रोथ रेट एट कॉन्स्टंट प्रायसीस अचीव करतले. पूण लास्ट कितें जालें की आमी सिंगल डिजीटेर आयिल्ले आसा आनी आमचो एनालिसीस हांवें म्हाज्या भाशणाक उत्तर म्हाका गावूंक ना. आमी म्हणटा की ग्रोथ रेट इज लोअर देन 7%. That is your estimate. It is my estimate and what I have picked up from RBI. This is the estimate of the state of दुसरी Goa. गजाल जी आसा, आणि दुसरी एकूच सांगूंक सोदता की वायब्रन्सी जेन्ना तुमी हाडटा, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान कितले इंडस्ट्री गेल्या वर्सभरान हांगा गोंया राज्यान आयल्या. एग्रीकल्चरचो ग्रोथ रेट तुमकां जाय जाल्यार कितली एरिया एग्रीकल्चर कल्टिवेशनचे अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचो जो संख्या आसा ओनली 150 to 200 hectares have come into more into agriculture cultivation. That is not enough to achieve that